दिव्यवाणी 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 मोगाछनो एक पोती आणि पोतीन एकामेका आपूर भायन ओगळसूंचें एकामेका ओगळसूंचें पोती पोतीनीक ओगळसिता आनी पोती पोतीनीक ओगळसिता आनी अशें तांणी ओगळसिताना आयकूंक भारी बरें जाता. तो तरणाटो काजार जाल्लो आनी एक वर्स तो हर एक दिसा म्हणटालो म्हजें बायल भारी बरें, म्हाका देवान कहलें बरें चडून दिलां, भारी बरें म्हणटालो तो. आनी असलें म्हाका देव दित म्हणून हांव आशेल्लो आनी थंयच म्हाका आशेल्लें दिलें. भारी बरें तें, भारी बरें, टू गूड म्हणून हर एक कडेन सांग, हर एकल्या लागीं तो सांगतलो टू गूड म्हजें बायल म्हणून. आनी अशें आसतना तांच्या लग्नाचें वरास जालें. तांणी एनिवर्सरी करचें लग्नाचें म्हणून आनी तांणी चिंतलें आनी तांणी एका पयसुल्ल्या रिजॉर्टाक थंय गेलीं. 15 दिसांची रजा काणयली आनी 8 दीस सांगात रावचें आनी 8 दीस कुटुंबा सांगात रावचें म्हणून तांणी निर्धार करून काणयलो आनी थंय गेलीं. आनी वचून ती रिजॉर्टार रावलीं. सांजेर गुड्यार आनी प्रभावन येतलीं. त्या व्हडल्यांत त्या रिजॉर्टांत व्हडलें एक रान आशिल्लें. त्या रानांत गेलीं मुखार भोंवन उलोवन पुटलून जावन गेलीं. हांकां मागीर दनपार जाताना हांकां वाट चुकली. भोंवन पुरो जालें, हांचे कडेन उदक येना आनी मोबायलार रेंज मेळना. मोबायलार कितें करचें म्हूण कळना. मोबायलार तांकां रेंज मेळना आनी ती एक इल्ली कावजेलीं आनी त्या म्हणून येता ताका भूक लागली, थान लागली. इतली भूक लागली, संजेचीं 4 वरां जावन आयलीं आनी थंय खंय सकाळीं जावन ती भोंवत येतात. एक फावटी येतावन येतना आनी एक फावट वाट चुकल्या तांकां. आनी अशें भोंवतना चेड्यान वयर पळयतना एक थंय व्हडलें तोशें वालीर दिसलें ताका रुखाचेर. अशें वाल गेल्या वालीचेर एक तोशें दिसलें आनी ताणें तें तोशें काडलें ताणें आनी तोशें काडून एक काप केलें अशें आनी तें बायलेक दिलें. बायलेन तें खाताना आनी एक ताणें काप कातरलें. तें बायलेन म्हणलें म्हाका दी तें म्हणालें. कशें आहा म्हणलें, भारी रूच आहा तोशें, थंड जावन उदक बरें आहा म्हूण सांगलें ताण चेडवान. आनी एक अशें सायड कातरतना थावसय कुडको आतां ल्हान एक शीर उरली ताका हातांत. ती खाता म्हणटाना बायलेन ती वण काणयली आनी ताच्या तोंडान धरून काणयली अशी. आनी तो चेडवो म्हणलो, अरे म्हजें बायल इतलें बरें. एक वर्स जाता हांवें चिंतलें म्हजें बायल हे कुडकोन तोंडां दवरतना तेंय ताणें वण काणयलें. एक कापी ताणेंच केलें तोशाचें, इशिलें कापी ताणेंच केलें आनी इशिलें कुडकोय ताणेंच काणयलें. एक हांवें इल्लो कुडको हांव खाता म्हणटाना तेंय वण काणयलें ताणें. इतलें बरें म्हूण हांवें चिंतलें, आतां तेंय ताणें वण काणयलें गी म्हूण ताका एका तराचें एक नुमण भोगलें ताका. कालें जालें म्हणना ताका. आनी ताका राग आयलो इल्लोसो. बायलेच्या हातांतलें ताणें वण काणयलें तोशें आनी ताच्या हातान घालतना तें तोशें न्ही तें नुरतेंगी. चेडवान खावंक जालां. ताका केल्या उपरांत ताका भोगलें ताका हे कठीण कोडू म्हणून भोगलें. आतां हांव खावन म्हाका कांय कितें जालें म्हण म्हज्या न्हवऱ्याक कांय जावं नजो म्हणून तें दुसरें कापी त्या चेडवान केलें. तिसरो कुडको तो खाता म्हणटाना ल्हानसो कुडको तोय ताणेंच केलो, चेडवान केलो. आनी चवथोय कुडको खाताना न्हवऱ्यान खावचो नाका तें कोडू. कांय जायत जाल्यार मरण जाल्यार हांव तूं मेल्यार व्हडणी म्हज्या न्हवऱ्याक बादाक जावं नजो म्हणून तो कुडकोय ताणेंच काडूंक प्रयत्न केलें. अशें कित्याक केलें म्हणटाना न्हवऱ्याक चेडूं सांगता, हांव वांसा नासल्यार व्हडणी, तुवें वांसाचें घरा पावोवचें, तुवें आनी मस्त वर्सां वांसाचें. न्हवऱ्यान ताका पटलून धरलें मोगाच्यान. तांची बोगणां पळया. तांचो एकामेकाचो मोग वाडलो. कितें म्हळ्यार ती एकामेका सांगाताक तवळ सांगाता मेळटलीं. एकामेका ती कम्युनिकेशन करतलीं. आपणाचें बोगणां, आपणाचें सूख दूख ती वांटून घेतलीं. देखून ती वांटून घेवचें झड गरजेचें. एका संबंदांत व्हंकलेन ह्या न्हवऱ्यान तांचो तें बोगणां, तांच्या काळजा भितरलीं बोगणां एकामेका वांटून कोणोवचीं भोव बरीं तीं. पतीनीन आवय बापायन इश्टा मंत्रांनी तांचो हो जागो एकामेका वांचून काडूचो. पतीनीचो आवय बापायचो
इश्टा मंत्रांचो वो जागो वांटून घेवचो, सूख दूख वांटून घेवचो जागो आज कोणें सगळो गिळ्ळा. वो जागो कोणें खाणेला? वो जागो फेसबुकान आनी वॉट्सॅपान खाणेला. ह्या वरवीं मोतीन सयत बगणाचो गूण वगडयला. मोतीक बगतलें थोडे वटेन बगचें, सूख बगचें, संतोश बगचें, उल्हास बगचें, शेअर करयान बगचें. वो बगणाचो मोग दाखोवच्या बगणाचो मोतीन समेत आमच्या हर एकल्याच्या मोतीन वगडयला. आतां शेअर करनातल्यार वडना, मोग दाखयनातल्यार वडना, मोगाची उतरां उलयनातल्यार वडना. ह्या काळजा मनान ह्या बगणाचो जागो, वो बगणाचो गूण वगडोवन सोडला मोबायला वरवीं. पती पत्नीक ती एकाच घरा आसात, सकाळीं वट्टूक आसात, सांगात आसात, उलोवंक टायम ना. उठल्या तक्षण मोबायलार बसता आमी, मोबायलार मॅसेज्यो घालच्यो, गूड मॉर्निंग आनी कितें हॅपी बर्थडे, हॅपी मॅरीड लायफ आनी कोलें पुरो आमी मोबायलार यंत सकाळीं उठल्या क्षण घालता. पतीनी ताचे काळजाचे अत्रेक बगणां सांगूंक वेळ जायना आनी पतीकी बायले कडेन सांगूंक वेळ ना. म्हळ्यार मोबायल कडेन येता हातान मोबायल. वॉट्सॅप करचें. मागीर खालें सांगोंक आहा जाल्यार बसार येताना या कारार येताना ती वॉट्सॅप करून घालतात, नाजाल्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेज घालतात. एकामेका सकाळीं सांगोंक तांकां टायम ना. ती ऑफिसाक गेल्या तक्षण मॅसेज घालतात, आनी तुका हांवें घरा तुवें बी घालायंगी आनी खापाट जंपलायंगी, उदकाचें टॅप ऑफ केलायंगी. तें वॉट्सॅपाचेर घालून विचारता. स्वाय घरा एकामेका सांगोंक तांकां वेळ ना. ऑफिसा पावल्या तक्षण वॉट्सॅपाचेर ती सांगतात. भुरगीं आवय बापाय सांगाता बसोवन पयलें भुरगीं आवय बापाय सांगाता बसोवन आपले काळजाचे अत्रेक तवाका तल्लाणा म्हणटा आमी कन्नडान. म्हाका तो शब्द बरो जावन इसकलान म्हणचें. तुजें तवाका तल्लाणा खालें म्हण. तवाका म्हळ्यार सांगचें अत्रेक, तल्लाणा म्हळ्यार काळजान तें खाली उडको हें जावचें. थ्रिल्ल म्हणटा आमी. तवाका तल्लाणा थ्रिल्ल तें अत्रेक थ्रिल्ल त्या काळजाचे अत्रेक आवय बापाय लागीं सांगूंक आज टायम ना तांकां. कित्याक म्हळ्यार एकच आवय बापूय वॉट्सॅप मोबायलार आसात, मोबायलार वॉट्सॅप इंटरनॅटार आसात, नातल्यार भुरगीं वॉट्सॅपाक तांकां टायम पावना. मागीर आवय बापाय लागीं सांगचें कशें, सांगूंक तांकां टायमूच ना. आवयच्या उस्क्यारच चड सूख भोगच्या की आमकां आदीं आवयच्या उस्क्यार आमी मस्त सूख समजोचो भोगतेले हांव. आवयच्या उस्क्यार आतां तें आवयच्या उस्क्यार भोगचें सूख नाच जालां. भुरग्यांक ताच्या चड सूख आवयच्या उस्क्यार मेळचें सुखाच्या की चड सूख हॅपिनेस तांकां हाच्या मोबायलार मेळटा. तशें दिसता तांकां मोबायलार मेळच्या म्हळ्यार दिसता. मोगाच्यान आदीं आमी ल्हान आसतना आदीं सांगाता मेळोन जेवणाचेर सूख दूख सांगचें. आमी भुरगीं बाब माय सांगाता बसोवन हर एक दिसा सांजेर सांगाता बसोवन सकाळीं सदांच आमची ब्रेकफास्ट सांगाता आसली. माय मुटलींग घालगी, याकली पोळी घालगी, ताचेर कडी घालून आमकां सगळ्यांक दिवचें. आमी वचें सांगाता बसोवन जेवचें. आतां सांगाता बसचेंत अप्रूप आनी जेवणाक आमी सकाळीं या सांजेर जेवणाक दनपारां जेवणाक आमी सांगाता बसल्यार मोगाच्यानो सांगाता बसल्यार आतां 6 जाणां सांगाता बसल्यार त्या 2 जाणां मोबायलार आसतात. 5 जाणां सांगाता बसल्यार 2 जाणां मोबायलार, त्या गाणी मात उलोवचें आनी 2 जाणां मोबायलार आसतात. एक उंडी शिताची रूस दिवची, एक उंडी शिताची ती शिताची रूस, एक उंडी शिताची रूस, एका उलोवण्याची रूस, ही बोगण्याची रूस सांगाता आमी मेळोन बोगणांची रूस भोगची. ती पयलें मेळटली, आतां ती नाच ना. ती रूस पुरा मोबायलान म्हणून काडल्या. मोबायला वरवीं जेवणाची रूसच आतां आमकां मेळना. मोगाच्यान मोबायला वरवीं जेवणाची रूस ती नाच जाल्या. संबंदाची रूस ती नाच जाल्या. ती गेल्या संबंदाची रूस आमकां कळना. संबंदाची रूस एकामेका आवय बापायनी भुरग्यांनी कुटुंबांनी इश्टा मंत्रांनी आमी सांगाता मेळोन उलोवची ती रूस ती गोडसाण आतां नाच जाल्या. त्या बोगणाचो अवकाशच ना जाला. ती रूस भोगची जेवणाची सांगाता बसोन जेवची रूस, ती जेवणाची रूस, संबंदाची रूस, बोगणांची रूस आतां कळनांत जाल्या.
बघचे अवकाशच ना तो ती रूसबोगची अवकाश ना जेवणाची रूसबोगची अवकाशत ना संबंधाची रूसबोगची अवकाशत ना म्हणल्या बरी जाल्या मोबायल एक ल्हान हळ्ळे तावन एक ल्हान मोबायल पळया एक ल्हान हळ्ळी ते खंयचे पोरणी हळ्ळी ती पुराव खोलवाची आनी नळ्यांची ल्हान 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 घरां आसात हळ्ळी जाल्यार तांच्या हातान मोबायलां तांच्या हातान म्हळ्यार आमच्या मिसांव गांव गेल्ल्या वेळार पळयता आमी कोलवाची ल्हान ल्हान घरां जाल्यार हातांत मोबायल काणयलो जाल्यार सगळो संवसार सगळ्या संवसाराक या कम्युनिटी संवसारांत संबंद दवरचो अवकाश साध्य जाला आतां सगळ्या संवसाराक संपर्क करचो अवकाश मेळ्ळा खंयच्या हळ्ळेंत तूं आस सगळ्या संवसारा लागीं तुका संबंद दवरूं येता ह्या मोबायला वरवीं हाच्या वरवीं आमी मनशा जिवितांत गळसिल्लें कितलें सगळो संवसार आमचे हळ्ळेक आयल्यार हांव तूं मनशा जिवितांत तूं गळसिल्लें आनी तूं लाभ कितलो जोडला आनी नश्ट कितलो जाला वगडायलें कितलें म्हणलें पळयल्यार वगडायल्यांत चड नश्ट चड म्हणयत आदाम येवेच्या हातांत तें फळ मेळ्ळें तें फळ तांच्या हातान मेळ्ळें येवेन तें फळ देवान खायनाका म्हणलें फळ तिणें खाणयलें हातांत तें फळ खाणयलें तिच्या हाताक आयलें तें हें करपाचें फळ खायनाका बरें वायट कळचें हें फळ रुखाचें फळ तुका नाका तें खायनाकात तुमकां सगळ्यां हांवें दिलां दादोशी संतोशान दादोशी जाय म्हूण देवान सांगलें पूण येवेन ताका तात घालो तें फळ तिणें खाणयलें देवसारान तिच्या हातान घालें आनी आदामाच्या येवेच्या हातान फळ मेळ्ळें तें फळ मेळ्ळ्या तक्षणां तांची गत जाली तांची तें फळ हातान मेळ्ळें तेन्ना तांची गत जाली तशेंच आतां हें पातकाचें फळ घे म्हणल्यार बरी आमकां बघता मोबायल हातान मेळोन आमची गत त्या आदाम येवेच्या गती बरी जाल्या तांणी सूख वगडयलें समाधान वगडयलें तांचो वेळ वगडयलो तशेंच हे मोबायल आमच्या हातांत मेळ्ळ्या उपरांत आमी तशेंच आदामाच्या येवेच्या गतीक पावल्या आमची गत जाल्या पळय म्हणून बघता देखून मोबायल त्या आदामाच्या येवेचें फळ घे दुसरें रूप काडून आमच्या हातांत आयलां घे म्हणलें बघता आदाम येवेक तें फळ हातान घेतिल्ल्या तक्षण तांकां बगलें आपूण विणगी आसांव नेकेड आसांव विणगी आसांव म्हणून तांकां कळीत जालें आपूण विणगी आसा म्हणून आनी ती लजेली येदोळ तांकां लज नासली लजेली फळाची रूस पळोवंक तांणी काडलें पण त्या फळाच्या रुचीक ताणें दिल्लें मोल कठीण मोल दिलें तांणी त्या फळाच्या रुची खातीर तें फळ बरस्त रुचीचें म्हूण तांणी काणयलें त्या फळांत मस्त मेळटा भारी बरें जाता म्हूण तें फळ काणयलें त्या फळांत तांणी सगळें वगडयलें मस्त आसा तांणी वगडयलें जायतें वगडयलें आसा तांणी तांच्या जिवितांत तांणी वगडयलें तांकां बें आंकांत पयलें कळीत नासलें आतां बें आयलें आतां आंकांत आयलें बें आंकांत चडलें लज चडली तांची आनी आतांय मोगाच्यानो तशेंच जाता आमचें बें चडलां आमच्या आंकांत चडल्यात आमची तांतू लज चडल्या मोबायल पातकाचें फळ घे म्हणल्यार बरी आमकां बगूंक सुरू जालां तशें चिंतल्यार सूख जावचें ना हांवें सांगल्यार मोबायलांत इंटरनेटान मनशाचें तांचें ह्या संबंदाचें क्षेत्र व्हड जालां व्हड केलां गी जायते फावटी इश्टिणी चडल्यात संबंद चडल्यात मोबायला वरवीं आमच्या संबंदाचें क्षेत्र पयलें ल्हान जालें कुटुंबा भितर शेतामरा भितर आतां कुटुंब व्हड जालां संबंद विस्तारल्यात हांगा हांव पयशेल्या गांवाक थोड्यांक फ्रेंड्स आसात खंय इंटरनेटार म्हूण सांगतात अमेरिका तावन गी ऑस्ट्रेलिया तावन गी आनी बल्गेरिया तावन गी जर्मनी तावन गी फ्रेंड्स आसात म्हूण सांगतात भुरगीं सांगतात संबंद चडल्यात खंय तावन सैरीक जाता संबंद जातात हो देखून आमचें क्षेत्र व्हडलें जालां संबंदाचें क्षेत्र वाडलां ताचें बरेंपण पूण मोबायला वरवीं बरेंपण आमी आशिल्लें तितलें बरेंपण चड जालां की उणें जालां म्हूण चिंतल्यार उणें जालां म्हूण बघता नीज संबंदाची वॉट्सॅप इंटरनेट फेसबुकांत संबंद चड जालो नीज संबंदाच्या की आमचो नीज संबंद पत्नी मदलो आवय बापायन भुरग्यां मदलो आनी भाव भयणी मदलो कुटुंबा मदलो संबंदाच्या की आज इंटरनेटाचो वॉट्सॅपाचो फेसबुकाचो संबंद चड आकर्शीत जाला आतां भावा कडेन भयणीच्या त्या संबंदाक आकर्शण ना पती पत्नी मदें जास्त संबंदाचो आकर्शीत
ताच्या की इंटरनेटान फेसबुकान आमचो संबंद आपले तासो आनी मुजो आसो आनी मुजो आसो आनी मुजो संबंद आपले तो आकर्शक जाला आकर्शीत ओडटा तो संबंध ओडताच वय घोव आनी बैले मदलो संबंध ओडिना घोव आनी बैले मदें संबंध ओडिना वो संबंध चड ओडटा देखून मोगाच्यानो आमचो खंयचो आकर्शीत जाला संबंध घोव आनी बायले मदलो संबंध गे भावा भयणी मदलो संबंध गे कुटुंबा मदलो संबंध गे शेजाराचो संबंध गे ह्या इंटरनेटाचो संबंध चड आकर्शीत जाला एट्रॅक्शन खंयचें जालां एट्रॅक्शन भारी एट्रॅक्टीव कोण म्हळ्यार इंटरनेटाचो संबंध वॉट्सॅपाचो फेसबुकाचो संबंध न्ही गे मोगाच्यानो आमी आशेचो तो संबंध न्ही गे टायम दिवचो चड ताका न्ही गे देखून आमी नी संबंधागी इंटरनेटाच्या संबंधाक कसली विंचोणी करचे कितल्याक हात देता दिजे इंटरनेटाच्या संबंधाक कितलो हांवें वेळ करशीचे आनी नी संबंधाक हांवें कितलो वेळ दिजे इंटरनेटा संबंधाक हांवें कितले इंट्रस्ट दाखयचे आनी नी संबंध कितलो हुस्को दाखयचे हांवें थरकडच्यान सुकोवन पडलो जाल्यार म्हजी जिणी हैराण जावंक पावता ती जिणी पिड्ड्यार जाल्यार जाता जिणेन मस्त जिणी हैराण जाता कोणाच्या वेळाक तूं चड म्हत्व दिताय मोगाच्यानो कोरोनाच्या वेळार हें चड जालें कोरोनाच्या वेळार हें चड जालें इंटरनेट चड आकर्शीत जालें इंटरनेटाचो संबंध चड आकर्शीत जावन त्या कुशीन आमी मोन दिल्लें आमकां कळोवन येता कोरोनाच्या वेळार घर आसतना आमकां ह्या इंटरनेटाच्या संबंधाक म्हत्व दिवन कुटुंबाचो संबंध पती पत्नी मदलो संबंध वडिलां आनी भुरग्यां मदलो संबंध नासतना भुरगीं सगळो दीस इंटरनेटार बसलीं म्हणून वडिलां सांगतात युवा जनांक आज आमी किन्नता पळयता मानसीक पिडा ती किन्नता म्हळ्यार डिप्रेशन किन्नता जायत्या युवा जनांक प्रत्येक जावन बरें काम सोदच्या आनी संबंद तिके घट नातिल्ल्या युवा जनांक मोगाच्यानो मानसीक पिडा आनी बारी तांकां मानसीक खिन्नता आयल्या ही दोशी दिल्ली मुख्यपणे इश्टाघात तांणी ही इश्टाघात भ्रमे इंटरनेटाचे इश्टाघात बारी बरी ती परमानंट ती उरता आनी बाळटा म्हणलें भ्रामें तांचें आसलें हें भ्रामें बरोवन गेलां ही सोडिनातल्यार ही जिणी सोडिनातल्यार हें भ्रामें आमी सोडिनातल्यार जिणी कश्टांची जावंक पावता मोबायला विशीं समजोवंक जाग माग नातल्यार तें ससा आमचें तें नासाक व्हरून पायता म्हणलो दुबाव ना देखून मोबायला विशीं आमकां समजून जायचे जाग माग जायचे आनी ताका कितलो वेळ दिजे घेवन आमी निर्धार करिना जाल्यार नी संबंधाक कसो कुटुंबाच्या संबंधाक कसो नी संबंधाक कितलो हांवें वेळ दिचे आनी इंटरनेटाच्या संबंधाक हांवें कितलो मोल दिचें म्हणून आमी ते निर्धार करिना जाल्यार तें आमकां नासाच्या पंथाक व्हरून पायता म्हणल्यार तो दुबाव ना मोगाच्यानो इंटरनेटा वरवीं जावं दी वॉट्सॅपा वरवीं जावं दी फेसबुका जावं दी आमचो संबंध केदाळाय घुसपड गोंदळ जावंक सोडूंक नजो आमचो संबंध पती पत्नी मदलो मोगाचो संबंध घुसपड गोंदळ जावंक सोडूंक नजो देखून तुज्या सांगात्याक ह्या सांगातेनीक तुजे लागीं बरो संबंध दवरजे तर बरो संबंध दवरजे तर कम्युनिकेशन आनी दिश्टावो कम्युनिकेशन म्हळ्यार तुका कितें सांगूंक आहा तें पुरा न्हवऱ्या कडेन बसून सांगाचें आनी न्हवऱ्यान तुजें कितें बोगणां ती पुरा कम्युनिकेट करचें कितें सांगूंक आहा सगळें बैले कडेन सांगाचें व्हंकले कडेन सांगाचें तशेंच काजार जावच्या चल्या कडेन आनी चल्यान चलये कडेन तें कम्युनिकेशन दवरून काडचें संपर्क दवरून काडचें आनी दिश्टावो मुख्य दिश्टावो बदलावन हाडी जाय म्हज्या दिश्टावो अशें हांवें चिंतलां तातूंत बदलावण केलें हाडूंक आहा जाल्यार तें दोगांनी मेळोवन सांगता दिश्टावो बदलावन हाडिचें दिश्टावो बदलावन म्हळ्यार दोगांनी आमी हांगात रिटायर जाता म्हणसर हांगात गोळचें मागीर असो रिटायर जावन गांवांत रावचें आनी मेळ्ळो दुडू अशेल्यान तशेल्यान दवरचो अशें घेवचें म्हणून तातूंत बदलावण हाडिचें ही एकटी चिंतना मागीर त्या विशयान चड चिंतना बदलावण जाय जाल्यार दोगांनी सांगाता बसून बदलावण हाडची मस्त बरी संबंधांत घुसपड आसल्यार अशें कम्युनिटी करनासतना एकल्यांत मोतीन दवरून ताका जाय जाल्यार बरी केल्यार तिका जाय जाल्यार बरी केल्यार संबंधांत घुसपड गोंदळ येता झगडें जाता घुसपड गोंदळ आयल्या तक्षण झगड्यांक कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाता झगडें बसता आनी ल्हान झगडीं ती ल्हान झगडीं जावन
ल्हान ल्हान झगडी जावचें बरें, तरी लांब अवधेक ती ल्हान ल्हान झगडी वाडोवन 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 वेगळा सार हाडूंक पुरो. ल्हान झगडी जावचें, घुसपट गोंदळ घर्शण जावचें बरें बरें, ल्हान ल्हान घर्शणां बरें, कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा आमी, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गूड. बट लांब अवधेक फॉर लाँग ड्युरेशन, लांब अवधेक ती वेगळा सार एकामेकाक काळजावन तुटोवंक पुरो, वेगळा सार हाडूंक पुरो. तुजे समस्ये तुज्या सांगात्याक सांगाचे. तुजे समस्ये कितें ते तुज्या सांगाती आसा पळय त्या सांगातीक सांगाचे. सांगाती, तो म्हजो सांगाती, ते म्हजे सांगाती. देखून चेड्यान सांगातीक, चेडवान सांगातीक सांगाचें. देखून पयलें सांगच्या पयलें खंयलेंय तुका समस्यो तुजो न्हवऱ्याक सांगच्या पयलें या व्हंकलेक सांगच्या पयलें तुज्या चिंतपा विशीं, तूं कितें चिंताय, तुका तें भोगता त्या विशीं, तुका कितें भोगता पळय त्या विशीं, तूं खालें चिंताय त्या विशींत, तुका कितें भोगता, अशें केलें अशें भोगता म्हाका, अशें केल्यार नर्स जाता, अशें केल्यार बरें जावचें ना म्हूण तुका भोगता. तूं हें चिंतून आसाय, तें चिंताय मतींत. तें चिंतचें भोगचें पळय तें तुवें बरें कर समजोवचें बारी बरें. तुवें ताचे कडेन सांगच्या पयलें तूं कितें चिंताय, तूं कितें भोगताय ताच्या विशयांत, ह्या विशया विशीं कितें भोगताय म्हणलें तुवें बरें करन समजोवचें बारी वाजबी जावन आसा. तुजें चिंताप प्रत्येक जावन कालें चिंताय पळय तें हांवें सांगच्या दुसऱ्यांक सांगच्या पयलें हांवें चिंतीचें, हांव अशें चिंता तें सोमांगी, हांवें चिंतचें सोमांगी म्हणून. थोडे फावटीं खडक्क उलोवणें आसा, खडक्क उलयता आमी, खडक्क उलयता, खडक्क करून जाप दिता हांव, खडक्क सांगता हांव. वाद विवादांत खडक्क सांगता हांव. सांगात्याक या हेरांक दुरसा नाका. तूं खडक्क सांगतना, खडक्क उलयतना तुज्या सांगात्याक दुरसा नाका. तूं खडक्क सांगताय तुज्या पत्नीक दुरसा नाका. तूं खडक्क सांगताय तुज्या पतीक दुरसा नाका, तुज्या इश्टाक दुरसा नाका. बदलाक हांवें चिंता अशें तशें आसा म्हणून हांवें सांगचें पळय तें मात्र उलोवचें बरें. बदलाक तुजें चिंताप अशें आसा, हांव अशें चिंता, म्हजें चिंताप अशें आसा म्हणून तें हेरांक दुरसा नाका. तुजें चिंताप कितें सांग, तरला बांदगड जाता. हांव अशें चिंता म्हणून हेरांक तशें हेरांच्या विशयान उलोवंक वता, तो तसो हें असो बरो ना, ताचेर उलयनाका, हाचेर सांगनाका, तो बरो ना न्ही. तूं कितें चिंताय पळय तें सांग. तूं कितें चिंताय हेरांक दुरसा नाका. ती तशें करता तशें करचें ती नाका. तुजें मतीन कलीन चिन्ना पळय तूं सगळो दीस कालें चिंताय तें सांग. आतां तो चरको ताका ताच्या मतीन तो चिंता, हें चेडूं येवन चोरसा आमी काजार जाता, ह्यो सगळो दीस बूक करून काडून बसता, म्हजे लागीं शेअर करिना, ताका एग्जाम म्हूण बूक काडून बसता, हें ताचें चिंताप. म्हजे कडेन उलयना म्हणलें चिंताप. ह्या विशयांत चेडवा सांगाचे सुवाय ताका दुरसो नजो. तूं खालें चिंताय पळय तें तुवें समजोन कर काणून त्या विशयांत तुवें ताच्या लागीं तुजें चिंताप अशें हांव चिंता, अशें चिंता. तूं सगळो दीस शिकपांत चड दिताय गी वेळ, म्हणलें म्हाका भोगता हें सोमांगी, तुवें म्हाका इल्लो टायम आसा गी, तशें कर म्हणून ताका दुरसोवच्या बदलाक तूं चिंताय तशें. तुका शिकप चड जाता जाल्यार चड तितलो वेळ गरज गी तुका शिकपाक म्हणून म्हाका भोगता म्हणून तुजीं बोगणां सांगचीं बरें. ताचेर प्रेशर हे दबाव पडल्यार ह्या तुज्या मोगाचो अणभव जायना तर घुसपट गोंदळ जाता. तुका आनी ताचे मदें मोगाचो अणभव तुका जायना तर, मोगाचो अणभव जायना तर तुमच्या संबंदांत फूट हाडटा. देखून तूं तुज्या सांगात्याक अवलंबीत आसताय सगळो दिसी. थोडे फावटीं तुजें सेंटिमेंटल जाताय, ल्हान विशयाक सेंटिमेंटल जावन हर एकाकी ताका अवलंबीत डिपेंड जाताय. हर एकाकी तूं ताका चेडो थोडे फावटीं सगळ्याक चेडवा लागीं डिपेंड जाता. थोडे फावटीं चेडूं चेड्या लागीं सगळो दीस डिपेंड जाता. हर एक हे दिशेन करचें जाल्यार चेडवा सोद तूं ताका ताचेर डिपेंड जावचें, ताचेर तूं अवलंबीत जाताय. तो हे संबंदाक फूट हाडटा. ह्या संदर्भी तुज्या सांगात्याक प्रेशर दबाव घालताय. देखून मोग करूंक शिकचें बरें. तुवें नाना रितींनी एकामेकाचो मोग करूंक शिकचें बरें. लग्ना जिवितांत ह्या फ्रेंडशिपांत मोग सड्ड मुख्य. तो मोग दाखोवंक शिकायचें. भावनात्मकपणी बोगणांनी स्वतंत्र जायचें. तुवें तुजीं बोगणां तीं हेरांचेर सड्ड अवलंबीत जावन तुजीं बोगणां तुवें दवरून काडचें.
खरी एक तुका संतोश जायचे जाल्यार ताणें उलयल्यार मात्र, ताणें सांगल्यार मात्र, ताणें तें केल्यार मात्र, नातल्यार म्हज्या जिणेंत संतोश ना. ना ना, तुजो संतोश भावनात्मक, तुजीं बोगणां तीं स्वतंत्र जायचे, हेरांचेर डिपेंड आसूं नजो. तुवें देखून तुवें जाय पुरतीं सवालां तुकाच घालीचें आनी तुजें मोण तिशीन इशीन हालोवंक सोडिनाये, चड चिंतपाक लागोंक दिनाये. सगळो दीस मोतीन चिंचें चिंचें, अशें गी तशें गी, अशें गी तशें गी म्हणून मोतीक सड्ड चिंतूंक सोडूं नजो. तें मोतीक सड्ड चिंतूंक लागोंक दिनातल्यार आखांत बें दाबाव प्रेशर उणें जाता. चड चिंतपाक लागोंक दिनातल्यार आखांत बें दाबाव प्रेशर जाता. तुवेंच जायतीं सवालां विचारीचें तुका. हांवें अशें करचें सोमांगी, हांव अशें चिंतचें सोमांगी, हें सारकेंगी म्हूण तुकाच तुवें मस्त सवालां विचारचें, जाप सोदून काडचें. हाका मोग आसा, राग आसा, हॉट टेंपर आसा म्हणलीं सवालां. हाका मोग आसा गी, म्हजो मस्त मोग आहा गी, हाका हॉट टेंपर आसा गी म्हणून तुवें केदाळे विचारून पळयचें. हाका बिटरनेस आसा गी म्हूण विचारून पळयचें. देखून पयलें तुवें विचारून पळयचें हाका राग आसा गी म्हणून. राग आसलो जाल्यार खरी एका झगड्याक रागच कारण ताच्या सांगता जिवंक जायना. मोगाच्यानो दुसरें मेन राग जाल्या उपरांत हाका स्वार्थ आसा गी. स्वार्थ म्हळ्यार ती ट्राबल हाडटा तो स्वार्थ आसली. आपणाचेंत बरेंपण पळोवचें, हेराच्या विशयान चिंतचें ना. देखून आपणाचेंत चिंतना आपणाचेंत पडोवन गेला, दुसऱ्याचें कोणाचें पडोवन वचोना. देखून तशेलें स्वार्थ आसा जाल्यार ताचें मात्र बरेंपण पळोवचें, हेरा विशीं कांय पडोवन वचना. डिगझेगरी ओप्पानात. हेरा विशीं कांय तांणी विचारल्यार ना तशें न्ही अशें न्ही म्हणून ती एक्की एग्री जायनात, ओप्पानात. हेरा विशीं ओप्पानात, तांच्यान जायचें. आतां तुजें सांगता त्या ती ओप्पानात, तांचें करूंकूच ओप्पातात. तुका जाय जाल्यार खाली विचार करनात, तांकां जाय जाल्यार करतात. तें स्वार्थ, तें ट्रबल हाडटा. तें फ्रेंडशिपांत ट्रबल हाडटा, लग्ना जिवितांत ट्रबल हाडटा. तूं कितें आशेताय तें ऑपोजीट आशेतात. आतां तुका आतां पळय सांगाता एका पार्का वचोंक जाय ना, तांकां शॉपिंगा वचोंक जाय, त्या जाल्यार तांकां शॉपिंगा पार्कींग नाका, शॉपिंग ऑपोजीट आशेतात. तूं इगर्जी वचोंक जाय ना, तांकां शॉपिंगा वचोंक जाय म्हणटात. तशें चेडूं इगर्जी वचोंक आशेता, न्हवरो ना म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा येता म्हणटा. ऑपोजीट आशेतात. देखून स्वार्थी मनीस स्वार्थ सोडूंक रेडी नात. देखून गलातिकारा बरयल्या पत्रांत अध्याय 6:7-8 सांगता स्वार्थी लुंतात वीड्स म्हळ्यार गैरें. स्वार्थी लुंतात थण या नलयो वीड्स नालयो. बरें तुवें घालें जाल्यार बरें लुंवतलोय म्हणून. बरें लुंवतलोय खंय उतरां पळया गलातिकारांत. स्वार्थ तुज्या काळजांत बदलो जाल्यार तूं गाणेरें तूं पर्तेनियम तूं तेंत आरयतालोय. बरें घालें जाल्यार बरें आरयतालोय म्हणून. मोगाच्यानो हें स्वार्थ. तिसरें एडिक्शन आसा गी म्हूण तुवें चिंतून पळयचें. म्हज्या फ्रेंड्सां मदें एडिक्शन आसा गी म्हूण. एकत हांवें आतां संबंद आसा करूंक सुरू केला, तांचे मदें आमाल पिवोवण्या आसा गी, एडिक्शन आसा गी. ह्या वस्तू घेवचें शॉपिंगाचें एडिक्शन आसा गी, ह्या मोबायलाचें एडिक्शन आसा गी, ह्या नेगेटिव्ह एडिक्शन सगळो दीस नेगेटिव्ह चिंचे एडिक्शन आसा गी. तें कहलें एडिक्शन आसा म्हूण एक पळय आमाल कहलें आसा, कहल्यांत आमाल जाता गी म्हूण पळयचें. देखून मोगाच्यानो फारीकपण बिटरनेस आसा गी म्हणून रिवेंजफूल गी. ताका बिटरनेस म्हणजे आतां पतीन चिंतीचें, काजार जावच्या पयलें चेड्यान चिंतीचें, चेडवाक फारीकपण खाणेता गी, तें रिवेंज खाणेता गी. बिटरनेस कोटसान आसा गी, ताका हगेन तिरसिता गी म्हूण पळयचें, फारीकपण खाणेता गी. तशेंच चेडवान चेडो फारीकपण खाणेता गी, एक सूख केल्यार रिवेंजफूल गी, हॉट टेंपर गी म्हूण पळयचें तूं मोगाच्यानो. देखून 5वें जावन आसा ताणें पळयचें ग्रीड आसा गे, अती आशा आसा गे ताचेर. ग्रीड कितलें आसल्यार पण हेरांच्या दुडवाची आशा, ताचें न्ही हेरांची. पतीनीच्या थासो सांबाळ कितें जाता म्हणून ना, पतीनीच्या सांबाळाचेर आपली पतीन कितलें जोडटा ताचेरत. आनी थोडे फावटी पतीच्या सांबाळाचेर दिश्ट, हेरांच्या सांबाळाचेर, इश्टांच्या आनी भाव भयणींच्या तांच्या दुडवाचेर केदाळाय दिश्ट, तांच्या दुडवाची आशा. ताका ग्रीड म्हणटा, अती आशा.
देखून ती रिणार पडटा तांतू घालून आती अशें कोचोन तांतू इनवेस्ट करून तांतू जागो ती बुडताना आमचे पयशे पुरा ती वाड बांदूंक आनी सगळें कुटाम बुडोवन गेल्लें आमी पळयता हांगा येता सगळें कुटाम लाख आनी करोडांनी तांणी बुडयल्यात. हाका मुख्य कारण कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्युमेंट आनी डायवोर्साक समेत येता मोगाच्यान ह्याचें आमी की तूं कितें आशेताय तें ऑपोजीट आशेताना तूं एक आशेताय ती वेगळ्यांत आशेतात वेगळें आशेतात त्या जाल्यार झगड्यान जाता त्या जाल्यार आर्ग्युमेंट जाता त्या जाल्यार डिवोर्स जाता. जेम्स अध्याय 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 1 देखून झगडें करिनाकात म्हणटा. झगड्याक कारण स्वार्थ म्हूण सांगता. स्वार्थ पयस करा म्हणटा. उदारी जा दोशी जा कायंडनेस दाखय उदारी जा दादोशी जा सत उलय हें सत उलयताय गी सोदून काडचें भोव बरें. तुमचो दिश्टावो समजत जाय ताका गौरव मान दी जाय तुजो दिश्टावो घट्ट आसा जाय. देखून हर एक संबंद वेळा काळांतल्यान पाशार जाता असल्या बरीच संबंद आसना. आतां व्हंकला न्हवरी खातर जाल्यार बरी सगळो तांचें लायफ तशेंच आसना. वेळा काळार एकाचे बदलावण येतात वेळा काळांतल्यान तो येता एका वेळार एक टायप तिकेचे बदलावन येता. आमी कूड बदलल्या बरी आमचो संबंदी बदलोवन येता. तूं तुज्या सांगात्याक टायम दिल्यार ताका तुजो संपूर्ण काळजाचो मोग दिल्यार तुजी एनर्जी दिल्यार संबंद वाडोवन येता घट जाता तो पुश्टी जाता. तो पुश्टी करूंक आमी वत धाडीचें. खंयचोय संबंदी परफेक्ट ना मोगाच्यानो ताका एटेन्शनाची गरज आसा ताका पुश्टी करची गरज आसा ताका एनर्जी दिवचें मोग दिचें टायम दिचें तेदो तो संबंद घट जावन येता. तेन्ना ताची बरी वाडावळ जाता. संबंद वाडोवन बरी वाडावळ जाता. संबंद तुटतात थोडे फावटी कित्याक म्हळ्यार एटॅचमेंट इश्यूंक लागून थोडे फावटी एटॅचमेंट हांव हाका लाभ जालां हे हाका एटॅचमेंट तें एटॅचमेंट म्हणटाना म्हजो संबंद तुटता. देखून ताका पर्याय मेळनासल्यार एकामेका एटॅचमेंटाक कम्युनिकेशन सेल्फ अवेरनेस आपणाची अस्कतकाय तिळसूंक हांवें समजोवंक आनी म्हजो संबंद बरो करूंक हांवें वस्तू दिना जाल्यार संबंद मोठो जाता. मोगाच्यानो संबंद तुटलो म्हणटाना आमचो दोगां मदलो संबंद अस्कत जालो तो तुटोंक जालो म्हणटाना तुजें तांतूं वांटो कितलो आसा तुजो वांटो कितलो आसा तांतूं. संबंद तुटलो म्हणटाना तुजो वांटो म्हणलो कितलो आसा गे म्हणलो फरक पडचे. ताचो इतलो वांटो म्हजो इतलो वांटो आतां कोणाचो म्हजोच वांटो चड गी म्हूण हो फरक पळोवंक शिकायचें. संबंद तुटाना त्या दाळा. संबंद अस्को जाल्लो म्हणटाना कोणाचो हे संबंद तांतूं म्हजो कितलो वांटो आसा म्हणल्यार फरक पडचे. ताचो कितलो फरक म्हजो कितलो वांटो म्हणलो हो फरक पडचे. तें गरजेचें. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 15 अध्याय 2 श्लोक सांगता सांगाती दुबावी जाताना तो भियोन भरताना तूं तें सोंसून व्हर ताका ताचें बें तूं थोंड येता कोण ना म्हणून बें पयशे ना कोण ना म्हणून बें आनी तो दुबावता उणें जाता की चड जाता की थंय येतात की हांगा येतात की म्हणलो दुबावता म्हूण चिंत्या. त्या दाळा तुवें तें सोंसून व्हरताना तुका वाजान मेळटा. ती वाजान वोवयल्यार तुका तो म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा ती वाजान वोवंक शिकल्यार ती तुवें वाजान वोवयल्यार तुजो संबंद नंदन जाता. देखून संबंदांत आयकोवचें भोव गरज. लिसनींग म्हणटा आमी एका संबंदान न्हवऱ्यान व्हंकलेक आयकाचें ती कितें सांगता म्हणून आयकाचें. व्हंकलेन न्हवरो कितें सांगता म्हणून आयकाचें. फ्रेंड्सां मदलें फ्रेंड्सांनी संबंदांत कितें एकामेकाक सांगतात म्हणून आयकाचें चड गरजेचें आयकोवचें. तांकां आयकनासतना तांकां जर तर आयकना न्हवरो व्हंकलेक काले सांगल्यार आयकना ताचे कान खंयगे आसात. थोडे न्हवरो सांगतना बायलेचे कान खंयगे आसात तांकां आयकनासतना मोग करूंक जायना. विदावट लिसनींग यू कॅनॉट लव. देखून खाली शब्द आयकल्यार पावन ताका इयरींग म्हणटा. इयरींग आय हियर उलय स्पीक आय एम हियरींग म्हणटा आमी. इयरींग आनी लिसनींग नॉट सेम. शब्द कानान पडल्या तक्षण आमी इयरींग म्हणटा. आवय कालेंग आयकलें म्हाका म्हूण. कालें म्हणलें ना. लिसनिंगाक आनी इयरिंगाक फरक आसा. थोडे फावटी आमी आयकता लिसनींग करना इयरींग करता लिसनींग करना. आर्ग्युमेंट आमी इयरींग करता थोडे फावटी आमी लिसनींग करना. थोडे फावटी आय एम फायन म्हणटात ते आयकल्यार सोमांक आय एम फायन
तूं कसो आसा हांव बरो आसा म्हणटात. हांव बरो आसा म्हणल्या तक्षण तुवें इयरींग केलें जाल्यार तो शब्द कानांत घाले जाल्यार तुका कांय बगना. हांव बरो आसा कसो आसाय हांव बरो आसा कशें आसा हांव बरी आसा हांव बरी आसा म्हणून त्या जाल्यार तुवें लिसनींग केल्यार हांव बरी आसतना म्हणटा ताणें बरी आसा म्हणल्यार एक्चुली तें बरें ना, कठीण तें बेजार येना. ताच्या उलाण्यान ताजें म्हाका बगलें तें बरें ना म्हूण तूं म्हाका बगता. ताका लिसनींग म्हणटात, नॉट इयरींग, लिसनींग. ताचेर तूं बगणाय कळटात. हांव बरी आसा म्हणटाना आमकां कळटा ती बरी ना म्हूण, खलेंग जालां सोडून जालां म्हूण. त्या रितीन आयकल्यार तुका एम्पथी म्हणल्यार येता. एम्पथी म्हूण सांगल्यार ताची बगणां ताच्या दोळ्यान दूख येता आनी तुज्या दोळ्यान दूख आयिल्ल्या बरी जाता. ताका एम्पथी म्हणटा आमी. देखून एम्पथी मस्त गरजेचें म्हणटा. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 15 अध्याय 2 श्लोक आमकां एम्पथी हेजें म्हूण सांगता. ताच्या तुज्या सांगात्याचो दुबाव सांगात्याचें बें सोंसल्यार तुवें पतीची वजान पतीन वयल्यार पत्नीची वजान पतीन वयल्यार एम्पथी दाखयताय तूं. ताका बगचें दूख तुकाय बगता. देखून ह्युमिलिटी बिल्ड्स रिलेशनशीप म्हणटा आमी. ह्युमिलिटी म्हळ्यार ल्हानवीकपण. ते आमचे संबंद ह्या नमनेर बांदून हाडटा गे तितले बरें बांदून हाडटा. ह्युमिलिटी ल्हानवीकपण खालत्यांक खाळीज मोगाचें न्हू. ल्हानवीकपण खालत्यांक खाळीज संबंद बांदून हाडटा. येरांक चड मान दिता. येरांक चड मान दिता. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 3 श्लोक म्हणटा येरांक चड मान दी. प्रायड गर्व संबंद नाश करता. मान दिना. प्रायड गर्व संबंधाक ते संबंध नाश करता. प्रायड येणें तावन ताचें काळीज तेणें दुखयता. ह्युमिलिटी आमचें काळीज हें करता मोगाचें न्हू. येरांक चड मान दिजे म्हूण देवाचे उतार सांगता. प्रायड मान दिना, गौरव दिना आनी संबंध नाश करता. गर्व दिसता नाना रितीन दिसता. गर्व कशें दिसता गी म्हाका गर्व आसा म्हूण कशें करचें. गर्व आसलो मनीस टिका करता. तुवें केल्लें समाना तें अशें करी जालें तशें केलें तुजे वरवीं तशें जालें तुजे वरवीं अशें जालें टिका अशें करी जालें तशें करचें टिका करचें क्रिटिसायज करचें. दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार पैपोटी म्हळ्यार कॉम्पिटिशन पैपोटी करचें. हांवें पयले वसाचें हांवें करचें तें हांवें चड म्हजे पयशे करून दवरचे हांवें करचें हांवें केल्लें तुवें करूं नजो तुज्याक चड हांवें केलें म्हणून पैपोटी. थोडे टी स्टब्बरनेस कठीण पत्राबरी काळीज हट्ट सडटा आमचें. हट्ट सडटा. थोडे फावटी सुपिरियॉरिटी हांव तुज्या की हांव तूं वयर म्हणलें हें पुरा दिसून येता. मोदें कारण हें कोणाचें फुडां प्रायड आसा गर्व आसा म्हूण दाखयता. हें दिसून येता. ह्या रितीन टिका करच्यांत कॉम्पिटिशन करच्यांत पैपोटी करच्यांत स्टब्बन कोणी हट्ट दाखयता जाल्यार ताका प्रायड आसा म्हणून अर्थ. टिका करता जाल्यार सड्ड तो टिका क्रिटिसायज करता जाल्यार ताका प्रायड आसा म्हणून. आनी सड्ड सुपिरियॉरिटी हांव तूं वयर तुज्या परस हांव तोड हांवें सांगिल्लें आयक वगत राव म्हूण सांग सुपिरियॉरिटी जाल्यार ताका प्रायड आसा म्हणून अर्थ. गर्वाचो समजचो म्हळ्यार गर्व कितें घेता तें आमचे थंय संबंधांनी तुटयता. प्रायड आसल्यार तुका तें दिसना. वो समजचो गर्वाचो. तुका गर्व आसल्यार प्रायड आसल्यार तें आमच्या दोळ्यांक दिसना तुका दिसना. येरांक आसा म्हणटाय ताका आसा हाका आसा म्हाका ना म्हणटाय म्हूण देवाचे उतार सांगता. देवाच्या मुनयांच्या ग्रंथांत 16 अध्याय 18 श्लोक सांगता प्रायड तें नाश करता मनशाचे संबंध म्हणून. प्रायडाचें समस्या म्हळ्यार प्रॉब्लेम म्हळ्यार प्रायडाचें तें गर्वाचें प्रॉब्लेम म्हळ्यार तें म्हाका ना तें येरांक आसा तें पळय अंकारी पळय हें अंकारी पळय तो अंकारी पळय म्हणटा. आपूण अंकारी म्हूण तें ओप्पाना. इगो व्हड जाल्यार पोडणी वयर ताणून पडटा पोडणी कठीण जाता. देखून ह्युमिलिटी संबंध बांदून हाडटा. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 3 श्लोक हंबल जाल्यार येरांक मान गौरव दिताय संबंध बांदून हाडटाय म्हूण सांत पेद्रू सांगता. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 8 हंबल जाल्यार सगळ्यांचो मोग करताय तूं. हर एकल्यांचो मोग करताय. हर एकल्यांक तूं तांच्या संबंधान तूं सिंपथेटीक जाताय म्हणून सांगता. तूं सिंपथेटीक जाताय हर एकल्यांक तूं वंदोन येताय म्हूण. देखून कशें हंबल जाताय जेजून तुजें चिंताप तुजें तोंड कंट्रोल करूंक जेजूक दिचें. सोम्या हें म्हजें चिंताप कंट्रोल कर अशें चिंता रागाची चिन्नां अंकाराची चिन्नां आनी प्रायडाची चिन्नां गर्वाची चिन्नां म्हाका येतात तीं तूं इल्लेशें कंट्रोल कर जेजू म्हणून ताचें जेजूचें दिश्ट घालचें. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 23 to 24
मोगाचे नियम दिता मोगाचे नियम हे तूं कोणा लागीं वेळ करसिताय ताचे बरी जाताय तूं कोणा लागीं वेळ करसिताय ताचे बरी जाताय देखून तूं सड्डू वेळ जेजू संगी करशिल्ल्यार तूं जेजू बरी जाताय तूं जेजू बरी कालतो जाताय जेजू बरी तूं वर्तो जाताय जेजूक तुवें उतरां जेजूक तुवें चड टायम मागण्यांत चड टायम ताचें उतार ध्यान करून सरमांव आयकून तूं जेजूक टायम दिशी जाल्यार तूं जेजू बरी कालतो जाताय आनी संबंदांत वर्तो हाडटाय तुजे संबंद घट्ट उरतात पिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय 5 आनी 6 श्लोक सांगता तो देव जाल्यारय तो कलतो जालो केजोळ पर्यंत क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो कलतो जालो वय तो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत कलतो जालो देखून आमी कालतें जावया मोबायलाक दिवन चड टायम कितलो गे म्हूण पळया आनी मोबायलान आमचें बरें तें वायट समजून घेवया संबंदाक चड म्हत्व दिया आनी संबंद उरोवन काडूंक पळया आनी संबंद उरोवंक गरजेचें चड आनी चड मोगाक ओत्तो दिवचें आनी चड आनी चड खालतेपणान सगळ्या सांगाता ओत्तो दिवन टिका उणी करून कॉम्पिटिशन उणें करणं आमच्या लग्नाच्या संबंदांत हट्ट जिद्द उणें करणं सुपिरियॉरिटी उणें करणं जेजूचें गामाण जेजू सांगता तूं कोणा सांगता वेळ करशिताय ताचे बरी जाताय जेजू सांगता वेळ करशिल्ल्यार तूं जेजू बरी जाताय देखून मागण्याक आनी ध्यानाक देवाचे उतार ध्यान वाचून ध्यान करूंक ओत्तो दिवन आमी जेजू बरी जावन संबंदाक म्हत्व दिवन ह्या संवसारांत सूख समाधान हॅपिनेस आमचें जावन तें करया आमेन. दिव्यवाणी